Welcome to Garden of Glory. Today we explore James chapter 4 verse 1 to 17, where we are invited to humble ourselves before God and live with a heart fully surrendered to his will. जाकोबाचे पत्र ओवेसवर 4 ओळी 1 ते 17. संसाराची ओ देवाची इष्टागोत. झुजा आणि जोगडी तुमचे मध्ये हुंय थावन उपसवतात. तुमचेच भितर झूज करतात त्या ओंदवण्या थावन ती उपसवतात अशें न्हय. तुमकां कितें जाय तें तुमकां मेळना म्हणटोच तुम्ही दुसऱ्याचो जीव काडूंक तयार आसात. व्हड आशेन कित्याचे पाटी तुम्ही लागतात, पूण ती वस्त तुमच्या हातांत पडना. तेन्ना तुम्ही तुमचे मध्ये जोगडी आणि झुजां करतात. तुमकां जाय तें तुमकां मेळना, कित्याक तुम्ही तें देवा लागीं मागिनात. तुम्ही गिरेस्तकाय मागतात आणि देव ती तुमकां दिना, कित्याक वायटव्या मोनान तुम्ही मागतात, म्हणजे तुमच्यो वंदवण्यो भागावन ती गिरेस्तकाय होगडावंक तुमचे मोन आसा. तुम्ही देवाक अविश्वासी. ह्या संसाराची इश्टागोत देवाची दुस्मानकाय म्हूण नकळो तुम्ही, कित्याक खरेंच जी कोण ह्या संसाराची इश्टागोत जोडतात ती देवाची दुस्माना जातात. देवान आमचे भितर ठिकाण करूंक आपलो आत्मो घाला. तो आमच्या मोगाक प्रेमाशेन ओत्रेकता अशें पवित्र पुस्तक सांगता. तें बेश्टेंच दिसता कितें? तरी तो अदीक उदारपणान आपली दयाळाय आमकां भोगूंक दिता. ह्या पासत पवित्र पुस्तक सांगता, देव गोरविस्तांक जळता आणि खालत्यांक आपली दयाळाय भोगूंक दिता. अशें तर देवाक खालती जायात. देवचाराचेर झूज करात आणि तो तुमचे थावन पळून वेतलो. जितली तुम्ही देवाक लागीं सरतात तितलो देव तुमकां लागीं सरतलो. पातक्यानो, तुमचे हात नितळ करात. संसाराचो आणि देवाचो बराबर मोग करूंक सोदतात ती तुम्ही तुमची काळजां शुद्ध करात. तुमचे दोळदीरपण पळोवन खोंतीभरीत जायात आणि रडात. हास्य सुवातेर रुदन करात आणि खुशाल हास्य सुवातेर दूख करात. सर्वेस्परा मुखार खालती जायात आणि तो तुमकां वयर काडटलो. म्हज्या भावां भयणीनो, एकामेकाचे वायट उलोव नाकात. जी कोण आपल्या भावाचे ओ भयणीचे वायट उलयतात ओ तांची नीत करतात ती समूर्तीचेर आड उलयतात आणि तिची नीत करतात. आणि समूर्तीची तूं नीत करताय जाल्यार तूं ती पाळिनाय, पूण तिचो मुनसुबीदार जाताय. देव एकलोच समूर्त दातार आणि तो एकलोच मुनसुबीदार. ताका एकल्याकूच तारण दिवंक आणि नाश करूंक तांक आसा, पूण तुज्या पेल्याची नीत करूंक तूं कोण? बडाय दाखयतल्यांक शिडकावणी. आयज ओ फाल्यां अमक्या नोगरांत आमी वेतोल्या. थंय एक ओरोसभर रावतल्या, धंदो करतल्या आणि खूब गिरेस्तकाय जमयतल्या. अशें म्हणटात ती तुमी म्हजें आयकात. फाल्यां कितें जातलें तें तुमी कांयच नकळोत. तुमचें जिवीत म्हळ्यार कितें? तें दोवा सारकें. थोडो वेळ तो दिश्टी पडटा आणि उपरांत नांच जाता. तुमच्यान म्हणूं येता तें इतलेंच, देवाक जाय जाल्यार आमी जिवी आसतल्या आणि हे ओ तें करतल्या. पूण आतां गर्वान भरून तुम्ही बोडाय सांगतात.
कसली बडाई सदां वायट. म्हणटच जी कोण कितें सारकें तें जाणून आनी तरी तें करिनात तांकां गुन्यांव आसा. James goes deeper, explaining that the world's way of thinking can pull us away from the heart of God. But the good news is this: God gives more grace. He opposes the proud, but gives grace to the humble. The path to peace begins with surrendering, submitting to God, resisting the devil, and drawing near to the Lord, who always draws near to us. Let us pray. Lord, we humble ourselves before you. Cleanse our hearts from selfish desires and teach us to walk in your wisdom. Help us submit to your will, resist the enemy, and draw near to you daily. Remind us that our lives are in your hands and lead us to live with trust, humility, and obedience. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.